आज आम्ही हांगा अडवलपाल गांवांत आसात आणि ह्या रस्त्याचे जे वॉर्ड मिक्सिंगाचे काम आसा ते आमी PWD मार्फत करता आणि ह्याच्या फाउंडेशनाक आमची नवनिश्चित सरपंच मिसेस सुब्रता सावंत आसा। तशेंच बरें दिसता की आमची म्हणजे येयल्ल्या दिसा आमच्या बिचोली मध्ये खंयचे ना खंयचे तरी डेव्हलपमेंट काम जाता। हे जे काम आसा हेचेर आमी 3.25 कोटी मोडटले आणि आताच जशें विलासान सांगले ही कामां खूब दीस प्रलंबीत आसली। दुसरो आनी एक रस्तो जातलो रायट फ्रॉम अस्नोडा जंक्शन जे विलास आतां उलयतालो पार मेणकुऱ्या पडणे वायडनींग आणि हे तर तो रस्त्याची आमकां कित्याक गरज आसली। हल्लीच मोपा एअरपोर्ट जाल्यामुळे हो रस्तो आमचो मॅक्झिमम यूज करता तेन्ना त्याच्या पहिले आमचो अडवलपालचो रस्तो बिचोली तालुक्या लोकांक होच रोड मोपा वचपाक। दुसरें म्हणटा ते ह्या रस्त्यार करतना हांव रिक्वेस्ट केला आमच्या आमची जी विनश्री पंच असली ती सदांच स्पीड ब्रेकराक फॉलोअप करताली। सो ते हे जे स्पीड ब्रेकर ते घालून घेतले सो तुमचे जातले। सो तुमचे हांव तुमकां एकच रिक्वेस्ट करता तुमची सगळी डेव्हलपमेंट कामां जातली। जर हांव तुमकां इतलेच सांगता ह्याच्याय फुडें तुमची जी पंचायत आसा ते पंचायतीचें काम जे पंचायत खूप जुनी जाल्ली आसा तेची आमी वर्क ऑर्डर आमी थोड्याच दिसांनी जाल्लीच आसतली। आमी थोड्याच दिसांनी पंचायतीक कन्सल्ट करून सगळ्या पंच मेंबरांक कॉन्फिडन्स लोकांक मेळून ताचो आमी फाउंडेशन करतलो। तिसरो आमी नवी स्मशान भूमी अडवलपाली बांदल्या ही हांव आमदार आसतना जाल्ली आसा। आमी अडवलपालकार जो वाडकार आसा हांव ताका थँक्यू म्हणटा तेणी जागा दिला। आमची जी स्मशान भूमी इतली बरी आसा म्हणजे कनेक्टिंग रोड ना सध्या आमी त्याच्या वाटांतल्यान करता आणि त्या वेळा ही करच्या खातीर आमची पंचायत बॉडी पयलींचो एक्स सरपंच मनोज खूप लोकांनी काम केलं। तो जो रस्तो आसा तोय रस्तो कित्याक तरी फायनान्शियल हेच्या कडेन अडकला। सो गांवांतल्यान ते स्मशान भूमी कडेन रस्तो तोय आमी थोड्याच दिसांनी करतले। हांव तुमकां इतलेच आशिर्वाद हे करता आश्वासन दिता। स्कुला कडेन आमचे दोनूय कलवड एक्चुअली गेल्ले आसा। होय कलवड गेल्लो आसा आणि शाळे कडेन नास्तोळवाडा आणि स्कुला जो तो स्कुला कडलो कलवड आसा तो थोड्याच दिसांनी त्याचे फाउंडेशन स्टोन घालतले। अशें ह्या शेनवार आमी 9:30 कितलो कॉस्ट आमी अराउंड 48 लाख सुमार घालता। सो आमच्या अडवलपाली हांव आयिल्ल्याक अंडरग्राउंड केबलिंग जाला 11 कोटीचे काम जाल्ले आसा। स्पोर्ट्स ग्राउंडाचे काम चालू आसा 3 कोटीचे काम। आमी एक पोरू रस्तो केला 2.5 कोटीचो। केदो व्हडलो आमच्या देवस्थानाचो जो हॉल त्याचो आता स्लॅब बी जाला 1.5 कोटीचो। आता पंचायत जातली हे रस्ते जातले कलवड जातली। म्हाका दिसना की आनीकय जर कोणाची कामां उरली आणि एक धाकटो मदी रस्तो आमी हांच्या विजू पांडोसकराच्या घरा कडलो आणि तो फुडें ते कलवड आशिल्लो कितकीशीच वर्सां आसलो शेतल्याच्या घरा कडेन पावपाक तो कलवड केला। म्हाका दिसना कितें काम उरलें। सरपंच विनश्री गावकर सर्व पंचायत सदस्य आणि उपस्थित आमच्या PWDच्या मॅडम मयेकर मॅडम त्यांचं स्टाफ PW स्टाफ आणि सगळे आमचे ग्रामस्थ बंधू तुमच्या सगळ्यांचे हांव या कार्यक्रमात आजच्या स्वागत करता। आज आमच्या ह्याच्या हॉट मिक्सिंगाच्या कार्यक्रमाचे आज नाल वाडोवपाचो कार्यक्रम आता संपन्न झालो आसा आणि या कार्यक्रमाक लागून आज या महत्वाचे हे आमच्या गावातले खूप प्रलंबित काम असले आणि ते आमच्या माननीय आमदारांनी ते खास त्यामध्ये पुढाकार घेऊन हे काम त्यांनी करून घेतले। त्यासाठी आम्ही पूर्ण या अडवलपाल ग्रामस्थ त्यांचे मनपूर्वक आभार मानता आणि अशीच कामं आमच्या गावांनी अडवलपाल गावांनी त्यांच्या सहकार्याने जातली अशी आशा बाळगता। नायक 2018 सालान अडवलपाल पंचायतीन आम्ही रेझोल्युशन घातलेले 18 सालान आयज 25 आणि तेन्ना सरपंच आशिल्ले आमचे मनोज साळगांवकर त्यांच्यानी तो ठराव इमिजिएट PWDक सेंड केलो फॉरवर्ड केलो। बरें केलें की कॉपी टू आमकां केली एप्लिकंटाक ती आमच्या रिकॉर्डाक उरली। पंचायत एप्लिकेशन कितें फॉलोअप केलें आसत न केल्यार नकळो ती 18, 19, 20, 21 कोविड जालो पडून आसा। आत्तां म्हाका ती 23, 22 का 23 फायल ती लेटर म्हाका मेळ्ळें घेतल्यान दोतोरा कडेन गेलो। दोतोर म्हणलें बाबा अशी पेंडींग आसा 5-7 वर्सां जालीं कितें काय म्हणलो। म्हाज्या फुड्यान तेणी कॉल केले म्हाज्या फुड्यान कॉल केलो तेणी सोमतेच सांगलें मार फॉरवर्ड तुमचे कितें फॉरवर्ड धाडून दी कामाक लावया आणि ती कामाक लागली फायल 18ची फायल दोतोरान 23 स्टार्ट केली 24 स्टार्ट केली बिगिनिंग 24 आणि आज ती प्रत्यक्षान कामाक लागले। पण दोतोराचे म्हाका बरें दिसलें की इमिजिएट कॉल फेस टू फेस आणि ती फायल मुवमेंट झाली। नंबर 2 वायडनिंग आणि फायल पेंडिंग आसा 1980ची अस्नोडा टू मेणकुरे कोणाक खबरच ना जन्माकय थोडे येवंक नासले कामाकय थोडे लागूंक नासले गव्हर्नमेंट सर्वंट ती फायल म्हाजे कडेन पेंडिंग आसा म्हाजे कडेन आसली ती दोतोरा कडेन गेलो। दोतोर म्हटलें अशें पेंडिंग आसा जो आतां मोपाक एअरपोर्ट लागून
वायडनिंगाची गरज आसा. फायल पेंडिंग लँड एक्वायर जाल्या. फुडें गव्हर्मेंटान तें काम चालू करूंक ना. आमदारान सोमतेच फोन केलो, कॉरस्पॉन्डन्स स्टार्ट केले पणजी बिचोली स्टार्ट करून ती फायल एक्टिवेट जाली आणि तो वायडनिंग म्हाका दिसता बेगीनच जातलें. दोतोर हांवें फक्त क्रिएट केलें, दोतोरान इमिजिएट फॉलोअप करून घेतलें. त्याच्या बद्दल हांव दोतोराक पयलो थँक्स म्हणटा, विलेजरांक थँक्स म्हणटा, पंचायतीकूय थँक्स म्हणटा आणि आमची कामां फुडें अशीच जावपाची अशी अपेक्षा बाळगता.